मोगाचेनो सोनवराच्या कार्मेल किरणाच्या नियाळाक तुमकां सुमेस्तान स्वागत. आम्ही हर एका सोनवारा पवित्र सभेच्या सांता सांतिनीची जिणी आणि तांचे आध्यात्मिकपण याविषयी नियाळ करना साव. आज आम्ही काणगेच्या संताची नाव जावन आसा सा जुआन आर्क, सेंट जॉन ऑफ आर्क. हिचे जीवन निजायकी एक निस्तेरस आमी म्हणयत, कित्याक म्हळ्यार तिच्या जिवनांत सुरवेर तिका पापसाहेबांनी उरल्यांनी तिका नेगार केल्लें, तिचेर बहिष्कार घाल्लो, ती गाडीगार म्हणून वलायिल्लें आनी तिका जिवेशी मारिल्लें. पूण आज पवित्र सभेची सांतीन म्हणून त्याच पवित्र सभेन तिका कुरवार केला. तर तिची जिणी आमी समजूंक प्रयत्न करुया. 15व्या शतमानाच्या सुरवेर फ्रांसाच्या लॉरेन संस्थांत वयच्या न्यूज न्हंयच्या तडियाच्या दोरोमी म्हणल्या त्या हळ्ळ्यांत एक दखलें देवबिरांतीचें कुटाम आशिल्लें. जॅकी आर्क ह्या कुटुंबाचो येजमानी आनी इजाबेल ताची पत्नी. तांकां 5 जाणां भुरगीं, ते 1 जण चेडके आनी 2 चेडवां, आनी तांचे मदें जुवान जावन आसा निमाणें भुरगें चेडूं. 1412 इसवेंत जानेवारीच्या 16 तारखेर जुवानाचो जल्म जालो. ल्हानपणांसूच तिका शिकोवंक कसलोच संदर्भ मेळोंक ना. सगळ्या तिच्या जिवनांत ती अशिकपी जावनच उरली. जाल्यार ल्हान आसतनाच हेरां भुरग्यां त्रास चड कुडीन, जानवायेन आनी कामान ते मुखार आसलें. आवयच्या देखीन आनी शिकोवणेन जुवान देवास्पणांत तशेंच पेराच्या सेवेंत चड आनी चड असक्त ते दाखयतले. सुंदर रुखा भोंवती हांसून खेळचें सक्कर भुरग्यांचें त्या वेळा एक व्हड संतोशाचें काम जावन आशिल्लें. ती फुलांचे जले माळोवन मुरयेची भक्त ती आदरतली. आनी तशेंच जुवान लागशिल्ल्या इगर्जेक वचून मागणें करचें सदांचें तिका ही पिसाय आशिल्ली. तितले मात्र न्ही, सा कात्रीन आनी सा मार्गारिता विशयंत आपणाक कळीत आशिल्ल्यो त्यो काणयो ती हेरांक सांगतली. झुजाचो काळ तो. फ्रांस आनी इंग्लंडा मदें एक शतमान झूज चलून आशिल्लें. सबार हळ्ळ्यो बेसवाट जाल्यो, सबार लोक मेले, सर्व हळ्ळ्यो बेसवाट जाल्यो म्हणून आमी म्हणयत. दुकोळ पडलो, सबार लोक झुजांत अंतरलो. आनी तेन्ना एकपटी 11 वर्सांच्या प्रायर जुवान बोकड्यांक सोरोवन आसतना ताका एक पाळो आयकलो. आपल्या आवयन ताका आपयलें म्हणून बगलें आनी घरांत देंवलें, पूण आवयन ताका आपोवंक नातिल्लें. 2 वर्सां उपरांत एका गिमेच्या दिसा जुवान आपल्या बापायच्या तोटांत आशिल्ल्या वेळार एकाच घंटीचो आवाज ताका आयकलो आनी ताच्या बराबर थाळो आयकलो की जुवाना बरें भुरगें जा, सदांच इगर्जेक वच, सर्गींच्या रायान फ्रांसाच्या बाचेवा खातीर तुका वेंचून काडला म्हणल्यार स्पश्ट अर्थ उतरां तिका आयकली. आनी गिम्यांनी तें सरपडलें आनी सदांच बरें भुरगें जावन देवाच्या कुशेक काल जावन हांव रावतली म्हणून तिणें दृढ निश्चय केलो. त्या वेळार हांवें सांगलें इंग्लंड आनी फ्रांसा मदें झूज चलतलें. आनी हांचे हळ्ळे की इंग्लंडाचे म्हळ्यार बर्गंडीचे शिपाय आयले आनी सगळी हळ्ळी बेसवाट करूंक लागले. जाल्यार जुवांव सगळ्या लोकांनी पूर्ण दवल्यारी ते रावले आनी गायल्यांची ती सेवा करूंक लागले.
ताका थाळे सर्गिंतान ताळे परतून परतून ऐकतले. एक पोटी उजवाड ताका ताच्या बोंतोनी फांकलो आंज दिश्टीक पडले बरी ताका जाले आनी जुआना देव फ्रांसाच्या लोकांची चड बिरमोद पावता तांच्या बचावा खातीर तुवें मुखार वचा जाय गळाय करिनाका म्हणून ताका आयकलें. तेन्ना ते म्हणाले हांव जावं नाका एक नाटकार आशिकपी चेडू असलें काम हांवें कशें करचें. तेन्ना तो थाळो ताका आयकलो कितें देव तुका फरमायता तें तूं धैर्यान तूं कर. सा कात्रीन आनी सा मार्गारेत तुका कुमो करतली. आनी ताका समजलें हो थाळो जावन आसला सामिंगेल श्रेश्ठ बोडव्यासो म्हणून. जुआन आपणाक दिल्लें काम कशें पोंतार पावचें म्हणून कठीण आशिल्लें. तिका रायांची या स्पेनाची इंग्लंडाची या फ्रांसाची कोणाची वळख नाशिल्ली जाल्यार फ्रांसाच्या त्या रायकुवरा या राया विशयांत ताणें विचारून समजून घेतलें आनी व्याकुलर शाराचो गव्हर्नर आनी सेनापती जावन आसच्या रॉबर्ट बोद्रीकोराक मेळोवंक ताणें आशा दाखयली. पूण कशें वेचें आपली आवय बापाय त्या व्याकुलर त्या शाराक वचूंक सुट्टीक दी. पूण एक विचित्र थंय घडलें. आपलो मावळो त्या शहरांत व्याकुलर शहरांत आशिल्लो तो हाच्या घरा आयलो. आपली पतीन हुशार ना देखून दया करून जुआनाक धाडी जाय म्हणून ताणें तिच्या आवय बापाय लागीं सांगलें आनी अशें जुआनाक आपोवन व्हरून तो गेलो. थंय ताच्या पत्नीची तो सेवा करनासता आसतना कंदिश्ट आशिल्लें पळोवन एक दीस मावळ्यान ताच्या लागीं विचारलें जुआना कित्याक तूं कंदिश्ट आसाय. तेन्ना मावळ्याक ताणें आपणाक आयकल्ले थाळे आनी तशेंच ह्या व्याकुलर शहराच्या त्या गव्हर्नराक मेळोवंक म्हाका ह्या थाळ्यान सांगलां म्हणून ताणें मावळ्याक सांगलें. मावलो ताका आपोवन व्हरून त्या कोट्याक गेलो. गव्हर्नर सुरवेर हांसलो. ताका मेळोवंक तो ओपूंक ना. एका धाकट्या चेडवान म्हाका येवन कित्याक मेळचें जाल्यार आपणाचे मिसांव भोव मोलादीक मिसांव जावन आसा म्हणून सांगल्या वेळार तो ताका मेळोवंक ओपलो आनी जुआनान ताका सांगलें की म्हाका सांगिल्ल्या थाळ्यान सांगलां की हांवें रायकुवर चार्लीक मेळा जाय आनी ताका रेम्स शहरांत पाट बांदी जाय. हे आयकून गव्हर्नरी हांसलो. हें साद दिना तूं फाटी वच म्हणून ताका फाटी धाडलें. त्या उपरांत जुजू चलूंक आशिल्लें इंग्लंड फ्रांसाच्या साबार शहरांचे दाड घालून ताणें जीक आपणायली. परतून जुआनान गव्हर्नराक मेळोवंक आशा दाखयली आनी आपल्या मावळ्या लागीं विनंती केली. मावळ्यान नरगोंशें परतून ताका गव्हर्नराक मेळोवंक आपोवन येलें. पूण गव्हर्नरान परतून हाची विनंती तिरस्कार केली. जाल्यार दीस वेता वेता फ्रांसाची स्थिती कठीण जाल्ली पळोवन निमाणें गव्हर्नर ओपलो आनी आपल्या शिपायां सांगता ताका रायकुवर चार्लीक मेळोवंक ताणें धाडलें. अशें जुआनाक वट्ट संतोश जालो आनी 1420 आनी 9 तारखेर फेब्रुवारीच्या 20 आनी 9 तारखेर बुधवारा दिसा ताणें पयलीं आराम केलें. एका दादल्या झुजऱ्याची न्हेसोवन तें न्हेसलें आनी गव्हर्नर दिल्ल्या कागदां मरीफात तें रेम्स शहराक भायर सरलें. वाटेर कसलीय विघ्न तांकां मेळोवंक ना. 400 महिला तांणी 11 दिसांनी संपयली आनी निमाणें रायाच्या खोट्याक ती पावली.
थंय रायाच्या राणयेन तांकां स्वागत दिलो जाल्यार मंत्रीन तांकां स्वागत इन्कार केल्ल्यान राय 2 दिसा उपरांत जुवानाक मेळोवंक ओपलो. जुवानाची परीक्षा करचे खातीर तो एका सामान्य मंत्री बरी तो न्हेसलो आनी हेरा मंत्रीच्या मुखार मदींच तो बसलो. जुवानान येदोळो रायाक पळोवंक ना. देखून कशें कोण राय म्हूण जर तर ते वळख दिवंक शकता जाल्यार तर निजायकी देवान दडिल्ले एका बडया भशेन तें जावन आसा म्हणून रायान चिंतलें. जुवान गेलें आनी नीट राय बसले कडेनच वचून राय बघून ताणें नमस्कार केलो. राय अजाप जालो आनी राया कडेन ताणें सांगलें की म्हाका आयकल्ल्या ताळ्यान सांगलां की तुवें रेम्स शहराक वचून तुका रायपाट बांदी जाय. हें आयकून राय आनी तशेंच ताचे मंत्री सबार जण हांसले. जाल्यार परतून जुवानान 2 या 3 भेटे उपरांत ताका वत्ताय केल्ल्यान निमाणें राय ओपलो. आनी हाचे खातीर जुवानाक लढायेक ताणें धाडे जाय आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार भोंवतणीची सगळीं शहरां इंग्लंडाच्या अधीन आशिल्लीं. देखून रायाच्या सैनाक घेवन ते इंग्लंडाच्या शहरांचेर धाड घालूंक ते भायर सरले. अशें सान लुकाचें कोटें आनी 2-3 शहरां ताणें तें जिखलें आपल्या भैरान आनी लढायेंत. त्या उपरांत रायाक वरतो संतोश जालो आनी चार्ली रायान निमाणें रेम्स शहराक वचून पाट बांदूंक तो ओपलो. अशें तांचें पयन रेम्स शहराक आराम जालें. वाटेर इंग्लंडाचे सबार गांव आसल्यार कसलेंच विगळा येनासतना निमाणे ते रेम्स शहराक पावले आनी थंय 1429 तारीखेर जुलयाच्या 17 तारीखेर आयतारा चार्ली रायाक रायपाट बांदलो. सेरेमनी शहराच्या कॅथेड्रलांत आर्चबिस्पान चलयली. राय मुस्तायकेर चार्ली राय सोदतलो आनी जुवान एक बावटो घेवन आल्तारी लागीं ते आशिल्लें. अशें सिंहासनाचेर राय बसता आसतना आर्चबिस्पान ताका पवित्र तेलान कुरवार केलो आनी सगळ्यांनी संतोषान आनी उल्हासान नाद केलो. त्या उपरांत जुवान म्हणाले राया लागीं म्हजें मिसांव संपलें, हांव म्हज्या गांवा फाटीं येता. पूण रायान ताका वचोंक सोडूंक ना. बगार ताणें राया संगी आसा जे म्हणून रायाची आशा जावन आशिल्ली. पूण त्या उपरांत तिका हेर शहरां जिखोवंक मस्त आशा आशिल्ली जाल्यार रायान परवानगी दिवंक ना. पूण आपल्या मोगाचें शहर कोंपियाव म्हणल्यार त्या शहराचेर हिणें धाड घालता आसतना थंय 2 फावटी सैनीक आयले आनी हाचेर आक्रमण केलें. त्या गव्हर्नरान त्या शहराच्या गव्हर्नरान दरवटो दंपलो आनी अशें तें बंदींत पडलें. बंदींत पडल्या तिची जुवानाची चरित्र्या निजायकी भोव दूरदृश्टकार म्हणून आमी म्हणयत. तिका मोठ्या संगलींनी बांदून लुबाशराच्या तंबांत तिका दवरल्या वेळार ह्या इंग्लंडाच्या सबार शिपायांनी तिची किळकुळां केली. पेद्रो बोरे देसीचो बिस्पो पेद्रो कोशो म्हणलो मुखार येवन ताका ताच्या विरोध अपराध मांडी लागलो. अशें जुवानाची परीक्षा करच्याक इंग्लंडाच्या रायान ताका निमेरल्या वेळार ताणें 22 मनसुबदारांक हजर केलें आनी जुवाना विरोध सबार अपराध ताणें मुखार हाडले. आनी जुवानाक घुसखोर केलेकार
कित्याक कसले ताळे ताका आयकतले आनी कित्याक तूं दादल्या मनशाची न्हेसून तूं न्हेसतली अशें म्हणून ताका सवाल केले. मोगाचेनो निमाणे ताका जुवानाक तांणी फाशेची शिक्षा तांणी लायली आनी फाशेची शिक्षा भोव कठीण शिक्षा ती जावन आशिल्ली. तिका हुलपावन तिका जिवेशी मारले. पूण ती मोर्चा पयलें तिणें एक भोव सोबीत मागणें केलें. भगवंत त्रिंदादी मुजेर काकुळट दवर. जेजू मुजी काकुळट कर. ये मुरिये मुझे पासो विराती कर. सा मिंगेली, सा गब्रियला, सा कात्रिना, सा मार्गरेटा तुमीच म्हाका कुमो करा. ये तुमी हांगा हजर आशिल्ल्यान म्हाका बक्षिया. हांव तुमकां बक्षिता. तुमी पाद्य न्हू म्हज्या आत्म्या खातीर एक मीस भेटया. चार्ली रायाक सुगीदार करिनाकात. हांवें केल्ल्या सर कामाक हांवूच जबाबदार. ये जेजू ये मुरये सर्गींच्या सर भक्तानो म्हज्या कुमकेक येया म्हणून ताणें कुरीस घेवन कुर्सा पुटलून धरून आपलो प्राण गेलो. त्याच्या मरणा उपरांत चार्ली राय फ्रांस जिखल्या उपरांत चार्ली रायान एक विनंती केली की तिची झडती परत्यान जायजे म्हणून. अशें तिची झडती परत्यान जाता आसतना ती निरापराधी म्हणून पॅरिस विश्वविद्यालयाच्या दोतोरांनी तीर्प दिलें. अशें तिका पवित्र सभेंत फाटी घेतलें आनी निमाणे 1920 इस्वेंत पाप साहेब बेनेडिक्ट 15व्यान जुवान सांती म्हणून पासारलें. मोगाचेनो जुवानाचें मार्तीरपण निजायकी विशेष. देवाच्या थाळ्याक थाळो दिवन ती झुजली आनी निमाणे देवाच्या कुशे खालतीमान घालता आसतना तिका मार्तीरपण भोगूंक पडलें. पूण देवान तिका सांडूंक ना. निमाणी तरी सत भायर आयलें आनी आज ती तिच्या मार्तीरपणाद्वारे पवित्र सभेची महान सांतीण म्हणून पवित्र सभेन आज तिका पसारला. तर आमी तिचे तावन एक देख घेवया. केन्ना आमी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता तेन्ना देव आमकां कितेंच सोडिना. बगार आमकां हात धरून मुखार व्हरता आनी सर्गीचे इनाम खंडीत जावन जुवाना बरी आमकांय तो दिता.
कोण सांडून आयलो या संवसारी मनशा रूप घेतली मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेवन आयलोय तूं सूर्या परी देव कोण सांडून आयलोय या संवसारी मनशा रूप घेतली मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेवन आयलोय तूं सूर्या परी Yesu barka naman tuka Yesu barka menentu ka Mesamang cergar Wale kurpesa Ringgit tu jasada Sambat nama Mesamang cergar Wale